मायमगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. धारगळ पंचायतीचे खंय सन बनाक प्रोविजनल टेम्पररी परमिशन. पंचायतीचेर प्रेशर हाडचे बदला भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी गॉडफादराक विरोध दाखोवंक जाय, सांगले सरपंचान. पंचायत मंडळाचेर हाडला सरकारी दबाव, विरोधी गटाक दुबाव. फोंडा उपजिल्हा हॉस्पिटलाक मेळून दी गरजेच्यो वैजकी सुविधा. परत परत धांवडाव नाका बांबोळे वा मडगांवां, फोंडेकारांचो पात्रांवाक उलो. फुडें गोरवां बसतात अशा रस्त्यार लायात तकटे. लोकांचे नवे मागणे. रस्त्यात गोरवांच्या प्रश्नाक वाजेल्यात गोंयकार. गोरवां आमुडपाक गेल्ल्याक उखल्लो शिंगार. कुंकळेची घडणूक. गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताक महाराष्ट्रांतल्यान पावले भाविक. 700 परस चड भाविक आयतारात चलत पावले दिवचले. आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चीत केली प्रार्थना. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. धारगळ पंचायतीन धारगळच्या सन बनाक प्रोविजनल टेम्पररी परमिशन दिला, सरपंचान सांगले. पंचायतीचेर प्रेशर हाडचे बदला भाजपाच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी गॉडफादराक विरोध दाखोवंक जाय आसलो अशें वता वता वदलं. जाल्यार पंचायत मंडळाचेर सरकारी दबाव येला अशें बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना कांय पंच वांगड्यांनी स्पश्टपणान सांगलें. सन बनाच्या विरोधात कोर्टात वचपाची तेंच्यांनी तयारी दाखयल्या. 28, 29 आणि 30 डिसेंबर मेरेन धारगळे महोत्सव करपाक 5 पंचांनी प्रोविजनल परवानगी दिल्या. बसके उपरांत सरपंच आणि सचिवान पत्रकारांक ते विशीं सांगले. सध्या पेंड्या ह्या इव्हेंटाक घेवन 2 गट पडल्यात. तेतूंत भाजपातय 2 गट आसात असो काँग्रेसवाल्यांनी आरोप केला. सद्याक आमदार विरोधात पंचायत अशें चित्र आसा. काल दोनूय गटांनी जाहीर बसकाय घेतल्यो. आज पंचायत मंडळान खाशेली बसका घेवन मान्यताय दिली. आमचे जे ऑपोजिशन थोडे 4 जाण ऑपोजिशन रावले की आमकां हो नाका म्हणून. 5 जाण एक सायडीन रावले की लोकांक लागून हो जावं म्हणून. लोकांचे आसा की असो जो सनबर्न हो आसा पळय तो एक्चुअली हो तुमकां खबर आहा ऑलरेडी पयलींच सगळें जाल्लें आहा, सेटींग जाल्लें आहा. कित्याक आमचे तिकीट बी सगळें बुकींग पयलींच जालें. म्हणजे कोण तरी तितून सरकाराचो कांय तरी आसतलें न्हू. आमचे हेचेर आमी बेश्टे झगडून कितें फायदो ना, कळ्ळें न्हू. ताका लागून आमी मेजॉरिटी केली आणि लोकांच्या भल्याक साठी हो आमी ठराव पास करून दिला. आमदाराचे बोट चेपे भुमिकेचेरय सरपंचान बोट दवरले. ते खातीर धारगळच्या सिमेंट कॉन्क्रीट प्लांटाक सुरवेक जाल्लो विरोध आनी उपरांत खंयचे कडेन काय ना ताची सरपंचान याद करून दिली. पंचायतीक कित्याक मदीं घालतात, भाजपाच्या मोठ्या कार्यकर्त्यांनीच ते निभोवपाक जाय, तांचे म्हणणे. आता म्हाका दिसता असो ते कॉन्क्रीट प्लांटाक तसोच जालो. कित्याक आमी जेन्ना पयलीं येयल्ले निवडून तेन्ना आमदारान आमकां हेल्ले की तो कॉन्क्रीट प्लांट लोकांक लागून हानिकारक आसा. आनी भरपूरशे लोक सुद्दां आमची महिला वर्ग इतकी येयल्ली की आमचे सगळे आमी त्रासान पडटले. जेन्ना आमकां सहकार्य करा तेन्ना आमदारा सकट आमी गेल्ले थंय आनी थंयसर आमदारान अशें डिक्लेअर केल्ले की आपूण त्या हेका कॉन्क्रीट प्लांटाक एक चिरो न्हू, एक बोर्ड सुद्दां लावन दिवचो आनी ते फुडें काम करूंक दिवचो ना. पण अशें जालें की 8 दिसांनी सगळे तुमकांय खबर आहा की आसा तशें जालें आनी परत ती महिला आमच्या पंचायतीक येवन आमकां त्रास करपाक लागली. तेन्ना हांवेंच स्वता सांगलें की अशें पळय हे आमच्या हातीन ना, तुमी आमदारा कडेन चला. पण अशें जाता कितें हे आमकां बारीक म्हणजे आमी पंचायतीकच येवन आमकां टोकतात. पण आतां हो सुद्दां जो आसा पळय जो आमचो ADM हे जर लोकांनी आयज आमी म्हणटा की बीजेपी आसा, जे मोठे मोठे कार्यकर्ते आहा पळय तेंच्यांनी एक्चुअली स्वताच ह्या घेवन अपोज दाखोवपाक जाय आसलो. आमच्या गॉडफादर पूण जे मुख्यमंत्री आहा हेच्या कडेन स्वता वचूंक जाय. आमच्या कडेन प्रेशर हाडून कितें जातलें हें तुमकांय खबर आहा. सनबनाक पंचायतीन मेजॉरिटीन परवानगी दिली. पंचायतीक कितें महसूल मेळटलो? कुशीकच 2 हॉस्पिटलां आसात, तेंचो विचार केला अशा पत्रकाराच्या प्रस्नांक सरपंचान दिल्ल्यो ह्यो जापो. तेंच्यांनी महसूल म्हणजे अशें केला की आमचे जे टॅक्सी भाव आहात ते धारगळच्या टॅक्सीक थंयसर संदी मेळटली. ती जी स्टॉलां आसात ती धारगळच्यांक मेळटली. आनी तशेंच आमकां एक तर एम्ब्युलन्स किंवा जी गार्बेज गाडी आसा ती आमकां तेंच्यांनी दिता अशी कंपनी दितली. हय अशें म्हटलें. आनी कितें जर भुरगे बी थंय जाय ते कामाक जाल्यार ते आमकां दिता अशें तेंच्यांनी म्हटलां. हॉस्पिटल लागीं आसा
ऑपोजिट आसा ते लांबय ना 305 रेड कर आणि आयुष हॉस्पिटल आसा. 300 मिटराचे हे आसा आयुष हॉस्पिटल आसा. तो लोकांचो विचार घेतला काय जे दोन hospital हार्टाचे हे आसा त्याचे विचार केला तुम्ही. पेशंट आहात न्हू, पेशंट असतात तेतून. तुमकां खबर आहा ज्या डिपार्टमेंटान तिचो जाय आमकां एनओसी त्या डिपार्टमेंटान ते हे विचार करून आमकां दिवंक जाय त्या ते प्रमाणे एनओसी घेतलेत का हॉस्पिटलाची? ते आमकां अजून आमी ते फायनल एनओसी दिवंक ना हा. ही प्रोविजनल त्याच्या उपरांत आमकां जे येतले त्याच्यात ना जर जायत जाल्यार आमी त्याच्यात कितें ते आसा ते आमी हे दिसूं परत फायनल कित्याक दिवना तुम्ही आता प्रोविजनल दिलीत आणि फायनल कित्याक दवरल्या ती दिवन मोकळे जावपानी हे आमकां डॉक्युमेंट अजून येवंक ना तेका लागून आमी फायनल दिवं शकता म्हणजे विदाउट डॉक्युमेंटेशन तुम्ही प्रोविजनल दिवन मोकळे झाले. दिल्ले आसा म्हणूनच प्रोविजन मागता कित्याक आमकां दिया अशें प्रोविजन आमी फुडले कितें डॉक्युमेंट जाय कायदेशीर ते आमी तुमकां प्रोड्यूस करता. दारगळ पंचायतीच्या सचिवाक पत्रकारांनी तोच प्रश्न केलो पूण पंच मंडळाचो थाराव व्हडलो काय ग्रामसभेतलो थाराव या कठीण प्रश्नाक बोवाळा जाप दिवन सेक्रेटरीन काट्टो पांय घेतलो. कंडिशन अजून घालून ना प्रोविजनल प्रोविजन दिलें ती दिवपाक येता. तुमचेर बी दबाव इल्लो सरकारचो दिया म्हणून तेंका तशें काय ना. पंचायतीचे डिसिजन हांवें कितें आसलें ते पंचायती फुड्यान ठेयलो. हां 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास ओके. आणि ग्रामसभेक पळय ठराव मांडलो की तो नका म्हणून हे आमचो सेक्रेटरी, सनबर्न ग्रामसभा महत्वाची ठराव काय अशें त्यांच्यानी डिसिजन जे घेतला ते हांवें नोट डावन करून घेतला आणि 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास जाल्लो. आणि ह्यो हेर पंच वांगड्यांच्यो बसके उपरांताच्यो प्रतिक्रिया जांचो सनबनाक विरोध आसा अशा पंचांनी सांगले. ग्रामसभेत थाराव घेवन लोकांनीच विरोध केल्लो. स्वता सरपंचाने हात वयर करून विरोध केल्लो. जाल्यार आता हेच पंच मंडळ गांवान विरोध केल्ल्या फेस्टिवलाक आपल्या मतान कशें कितें मान्यताय दिवपाक शकतात. मंजूर जालो पण अजून सन्मानित जावंक ना न्हू. आमी हायकोर्टाक वतले आज 9 तारखेक आमकां हायकोर्टाची फर्स्ट डेट आहा. ओके. नाल्यार आमी पर्सनल एडवोकेट सन्मानित केस घालतले. अनिकेत तुमची कितें भूमिका आता? तुम्ही सुरुवातीपासून विरोध करताले, पहिली प्रतिक्रिया तुमची आशिल्ली. बरोबर. आज मीटिंग त्यांच्यानी स्पेशल आपयल्ली आणि सेक्रेटरी सरपंच म्हणजे तुम्ही म्हटले सांगा कशें कितें आमकां वाचून दाखयले. वाचून दाखयल्या उपरांत आमचो कलीग बाब भूषण हांच्यानी पयलीं विरोध केलो, हांवें विरोध केलो, आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच त्यांनी आमचे हरमलकर चारांनी ताका आमी विरोध केलो. हांवें अशें ताका विचारलें बाबा रे हालीं 24 तारखेक ग्रामसभा जाल्ली. त्या ग्रामसभेन स्थानिक लोकांनी भरपूर लोक आसले 100 म्हणून भरपूर लोक आसले एक्सेट्रा. त्या लोकांनी सरळ सांगलेले ऑन रेकॉर्ड की धारगळी सन्मानाक म्हणटा पंचायती परमिशन दिवची न्हू आणि तेतून धारगळचो सरपंच सतीश धुमाळ हे सगळे जे 5 जणांचे पास केला म्हटलं पळय आमचे कलीग भूषण ते सगळे हजर आशिल्ले आणि सगळ्यांनी तो ठराव पास केलो आणि असो पास केलो की ताका परमिशन मी दिवप ना म्हणून. आयज ग्रामसभा श्रेष्ठ की पंचायत मंडळ बरोबर. आता भूषण कशें म्हटलें म्हाका म्हणपाच्या ग्रामसभेन निर्णय जालो की ताका दिवप ना म्हणून. मग ताका लागून हांवें ताका कितें म्हटलें आयज आमचें ऑप्शन आसा देवन पासून त्याच्या फुडें आसतलो म्हटलें जिंकू किंवा मरू. तुम्ही जशी हेची सन्माना लागून स्पेशल मिटींग कॉल आउट केला न्हू तशी म्हटलें ग्रामसभा करा म्हटलें कॉल आउट. आणि मागीर जे लोक सांगता पळय ते लोक सांगता तेव्हा मागीर पळया म्हटलें ते म्हणटात काय आता म्हणटात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणटात. ते म्हणटात जे सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि त्यांचे टीम पंचायत मंडळ ते म्हणटात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणटात की आमकां सन्मान जावो म्हणून. तेन्ना हांवें कितें सांगलें का बरोबर. त्या लोकांनी तुमकां सांगलें समज आमकां सन्मान जावो मिटींग कॉल आउट करा म्हटलें ग्रामसभा आणि कोण ते उभे करा परतून आमकां परतून आमकां कोण ते कळोंक जाय तोंड दाखोवंक कळोंक जाय न्हू. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि ओमकार देशप्रभू. गाडयो सावकाश चलयात, फुडें गोरवां बसल्यात अशें तकटे लायल्यार कशें कितें? एक नवी सुचोवणी फुडें येयल्या. तेका निमित्तय तशेंच जालां. कुंकळच्या NH-66चेर गोरवां RTO वरी गाडयो आड येताली. एकलो समाजसेवा करपाक फुडें सरलो. गाडयांक वाट मेकळी करपाक गोरवां आमुडपाक गेलो खरो पूण तेकाच गोरवान शिंगार उखल्लो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. ओव्हर स्पिडा लागून बोर्ड मारतात 60 स्पिडाच्या अंडर चलोवची गाडयो तश्यो हो स्ट्रेचाचेर गोरवां आसा म्हणून गोरवाचो एक बोर्ड मारता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आता तुम्ही पळयात की आमच्या फाटल्यान गोरू दिश पडटात. ही गोरवांनी सगळो लोकांचो जीव वखदान उडयले कडेन आसा. कितलेशे लोक जे आसात आज डिसेबल जाले कडेन आसा, कितलेशे लोक मेले कडेन आसात. ही गोरवां जी आसात ही हायवेचेर सदांच आसतात आणि असो जो इन्सिडेंट आसा वो 2 इन्सिडेंट जे आसात हे कुंकळे हायवेचेर घडले कडेन आसात. एक म्हणलें जाल्यार एक लेबर जो आसा ही गोरवां रस्त्यार बसले म्हणून
ह्या गोरवांक काडपाक धांवडावपाक गेल्लो त्याच मनशाक ह्या गोरवांनी शिंग मारून तो आतां हॉस्पिटलांत आपल्याले दीस न्हेसता. हांगा खंय तरी ऑथॉरिटीनी पळोवपा जाय आसता. आमी उठले सुटले काडटा, पंचायतीन करपाचें या म्युन्सिपाल्टीन करपाचें हें म्हणत आसात, पूण हांकां फंड्स दिवपाचो कोण पळयना. आज पळयल्यार तुमी कितलेशे एक्सिडेंट जे आसात हे ह्या गोरवां खातीर जाले कडेन आसात. हांगा एक्सिडेंट जावन आनी एक पांचर कडेन एक्सिडेंट जाला. एकटो भुरगो जो आसा होय सिरियस आसा, तेकाय हॉस्पिटलांत घातले कडेन आसा. आनीक एक नर्स आसा ही मेले कडेन आसा. म्हणटरी ह्यो ज्यो म्हश्यो आनी गोरू जी रस्त्यार बसतात ती रातीन कांयच करना आनी हेचे खातीर लोकांले जीव गेले कडेन आसात. हांगा एक वटेन सरकार म्हणटा की आमी जे कोण मरतात तांकां पयशे दितले. मेल्या मनशाक पयशे दिवन फायदो कितें आसा? बरें आसतना पयशे दियात. हांगा कितें काय म्हणलें जाल्यार हांगा लोकांक नागशिवड जाल्यार तुमी त्या पयशांचे हायवे रेडी करात, पूण हांगा सरकार हायवे करपा पळयना आनीक त्या गोरवांक काडपा पळयना. म्हणटकीर लोकांनी आज डिमांड केला की बेगीच्या बेगीन सरकारान ही जी गोरू रस्त्यार येतात हेंचेर उपाय काडचो आनी ती काडची म्हणून. गोरवा इश्यू हो आतां न्यू काय न्ही, हो कितलींशीं वर्सां चालू आसा आनी हेजेर कांय सोल्युशन अजून जायना. काल तूं जाणा आसतलो एक लेबर बाबडो त्या गोरवांक धांवडायतालो ट्रॅफीक हें करपाक, सोडपाक ब्लॉक जातली सोडोवपाक. ते गोरवान तेका शिंग मारलेले आसा. तशेंच लोक सकाळचे अर्ली मॉर्निंग वॉकाक वयता, रातचे लोकांक टॉर्च घेवन वयचें पडटा की गोरू केन्ना अटॅक करतली ती. हे गोरवाचे ओनर मात पूण आपली जबाबदारी घेनात. हो आख्खो स्ट्रेस हो गोरवांनी भरल्लो आसा NSCC. आनी जशें आमी ओवर स्पिडा लागून बोर्ड मारतात 60 स्पिडाच्या अंडर चलोवची गाडयो, तश्यो हो स्ट्रेचाचेर गोरवां आसा म्हणून गोरवाचो एक बोर्ड मारता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. कितें दिसा हेचेर कोणी उपाय काडपाक जाय? आतां गव्हर्मेंटान काडचो पडलो ना. हांगा रुल्स आनी रेग्युलेशन्स कांय ना. गोरवां मेळट तशी रस्त्यार येतात आनी ही परिस्थिती दिसान दीस वायट वता. म्हणजे हेचेर खंय तरी सरकारान उपाय काडचो. जबाबदारी घेवपाची. हे नवो इश्यू न्ही हो, लास्ट 5-6 वर्सां जाली आनी आतां ट्रॅफीक वाडल्लें आसा. हो हायवे NH66 हायवे आनी NH66 हायवेचेर रश जालें जाल्यार हे एक्सिडेंट आनी खूब प्रमाणान वाडटले, हातून दुबाव ना. ही गोरू म्हणटाय आख्ख्या गोंया ही पातळलो आसा आनी हांव म्हाऱ्यान सुवारी सांगता पडटा कुंकोळ्याचे आनी गोरू आसाय त्यान मागीर खंयच्या गांवां नाय. आख्ख्या रस्त्याचेर 7 उपरांत सगळीं रस्त्याचे नितळ आसताय आनी हे मोटरसायकल पळयताय ताका इतलेशें इरिटेटींग आनी एसली गोरू निदोक पुरचे. आनी हांव आख्खो संवसार भोंवलो मनीस पूण आख्ख्या खंयच्या संवसारा एसोली वचशीक ना. मुगेले सीएमाक क्वेश्चन, तूं सीएम एस क्लास जायना, तूं फोनू घेवन न्हिदोन वयता वो तूं गोरवां चोयता. अरे हेजे कितें तुवें स्टेप घेता आमकां पळयच तुवें. हेजे वयल्यान तुवें दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हेजे वयल्यान तूं कितें स्टेप घेतो लोकांक पेपराचेर आवट करचें आनी तुवें एक स्टेटमेंट दिवचो आपण बाबा हे गोरवां लागून कितें स्टेप घेयला. त्या गोरवांक कोणी म्हणा तूं गोरा मायना पळय आनी तूं बरें खुंय निमता त्या गोरवां राखणदार जायो. थोडे लागीं लोक मागीर टॉच घेवन भोंवताय. अरे आडोत बिडोत काय म्हण. हेजे वयल्यान हांव रिक्वेस्ट करता सीएमा तूं कितें जाल्यार आमकां स्टेटमेंट दिवचो हे गोरवां वयल्यान कितें स्टेप घेतलो. मुख्यमंत्र्यान अधिवेशनात सांगिल्ले रस्त्यार गोरवां त्रास करतात जाल्यार पुलिसांक कळयात. पूण लोकांक आतां वाट जाय जाल्यार गाडयो चलोवप्यांकच हैक हैक करत गोरवां आमुडची पडटा. गोरवांनी शिंगार घेतल्या उपरांत तरी पुलीस खंय येतात. पळयात हेर कडली अवस्था. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पात्रांव गरजेच्या ट्रिटमेंटा खातीर उठसूट गोमेकोत वा मडगांवां धांवड्या येतात. दोतोर आनी नर्सींची शापत आयकची पडटात. फोंडेचें उपजिल्लो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाग्यार घाल. फोंडेकारांनी रवी नायका कडेन मागला. 2012 वर्सा उक्तावण जाल्ले व्हड 4 मजली फोंडेचे उपजिल्लो हॉस्पिटल चालू जाला, पूण किरकोळ दुयेंसांचेर उपचार जातात. पूण सीटी स्कॅनाक दुसरे कडेन धांवचें पडटा. दोतोरांच्या उणावाक लागून आपतकालीन स्थिती येता. गंभीर दुयेंतींक बांबोळे व मडगांवच्या हॉस्पिटलांनी धाडून दितात अश्यो कागाळी येवपाक लागल्यात. आयकात फोंडेकारांक. हॉस्पिटल आमचे फोंडे जी आसा ती सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
ते प्रॉपर इक्विपमेंट ना, प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल ना, आनी चडशे प्रॉब्लेम जाता आमचे लोक कितलेशे मेले ऑन द वे, कितलेशे रिसंटली सुद्दां कितलेशे मेले, हांगचेर पणजे व्हरचें पडटा. सो ताका लागून आमची रिक्वेस्ट आसा आमचे लोकल MLA ते खास करून कितेंय करून आमच्या हांगा हॉस्पिटलाची सुविधा सुदारपाची. सगळे इक्विपमेंट्स हांगा हाडून एक फोण्या एक आमचें सेंटर आसा आनी हांगा सगळे कडेचे लोक येतात. तर आमची रिक्वेस्ट आसा कशेंय करून हांगा एक बऱ्या भाशेन हॉस्पिटल हांगा जावचें आनी सगळे लोकांक सुविधा मेळची. पूण आमची जी मागणी आसा पात्रांवा कडेन एकूच, जे हॉस्पिटल आतां आसा तितून सुविधा सारक्यो ना. ह्यो सुविधा सगळ्यो घालच्यो मार्केटान आमच्या हॉस्पिटलान. आमकां 4 मिनिस्टर लागता, पूण आमी 4 मिनिस्टरांकडे वचना, कारण आमकां तूं लागता आनी तूं हें करतलो हें 100% आमकां खबर आसा. म्हणून हांव पात्रांव तुजे कडेन मागता, जे सिनियर सिटीजन आसात हे लोक पणजे धांवून येतात नाल्यार मडगांव धांवून येतात. म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता की ह्या हॉस्पिटलाचे जे कितें सुविधा जाय त्यो घालात, जे डॉक्टर जाय ते करात, म्हणून तुमच्या अंडर धांवनी. आमी जेन्ना जेन्ना कोणाक घेवन वयता ते पळयत जाल्यार मातशें सुद्दां कितें जालें रे ते बरोवन दिता आनी मेडिकलान धाडटा, बरोवन दिता मडगांव धाडटा. हो म्हाजो अनुभव. हांव तुमकां सांगता त्यो नर्सी पळय आसा न्ही भितर आनी डॉक्टर ही सुद्दां सारकें लक्ष दिना. एक थंय 60-70 वर्सां दादलो येयलो आनी तेजी बायल येयली, हांव आसा थंय फुड्यान, जाल्यार त्या बायलेक तें सांगता डॉक्टर की तुजो घोव जर तूं व्हरता आमी ताका पणजे धाडटा. ती म्हणटा आपलो आनी कोण ना आधार, आपूण आनी आपल्याची घोव आनी कोण ना आपल्या. ती म्हणटा आपूण आपल्या हात दवर 2 दीस. ती डॉक्टर ताका सांगता आमी हांगा दवरिना, तूं पणजे वचून जाल्यार ह्या फॉर्माचेर सायन मार. तिणें सांगलें कित्याक काय म्हणून, घोव तुका मरतलो आतां तें आपल्याचेर येवपा जाय न्हू डॉक्टराचेर, म्हणून तुजेर येवपा जाय म्हणून ती सायन घेता म्हणून आमी. ही खंयची पद्दत दोतोर ह्या पात्रांव आमच्या? हे विश्वीत राण्याकूय कळपा जाय, कारण तेणेंय लक्ष दिवपा जाय. ह्यो डॉक्टरी ज्यो अश्यो वागता न्ही लोकां कडेन की तुजो घोव मरतलो म्हणून तुजी सायन घेता म्हणून, हें चुकीचें. हें अशें जावपा जायना. हें बाबानूय लक्षांत घेवपा जाय. कितें आसा डॉक्टरांचे म्हणून कोण ते व्हडले घेवन बसना, कारण फुडें मागीर तांकां त्रास करताले म्हणून. पूण आमचें तशें ना, जो फॅक्ट कितें घडटा त्या हॉस्पिटलांत तोच सांगताले आमी. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी मुजेफ शेख. शापोरा कांयसवा एके शेडीक उजो लागून शेड काबार जाली. 2 स्कूटर येयला आसल्यो. कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. सुमार 2.5 लाखांचें लुकसाण जालां. पळयात पुराय बातमी. कारण तेजे कसो लागलो उजो? तो उजो तो आमकां कितें जालें खबर ना. आमकां आमी जेमेन नासले उजो तें गोपीन कोणी काय मातसो कितें उजो आसलो की खबर ना भितर कितें आसलें. म्हणजे आनी पाणी गरम करता न्हू ते आमकां काय आमी दारा पासून जागे आसले. नंतर कितें जालें खबर ना. 1-2 नंतर आमकां काय खबर ना कितें घडलां पळय तें. लुकसाण कितें जालां? लुकसाण खूब जालें. ते हें जालां न्हू, एक मोटरसायकल वॉशिंग मशीन जालें, ते टांकी जालें, सिंटाक आनी 2 बॅग जाली. हांगाय बॅग गेले हांगासर गाडयेचें लुकसाण जालें इतली. आनी शेड जाल्या कंप्लीट सगळी. गाडी पितोय आल्या? गाडी 2 मातशी पण ती मातशी बरी गाडी आसली. कसली ती? टू व्हिलर? टू व्हिलर दोन्ही टू व्हिलर. कशें कितें कळ्ळें तुमकां उजो लागला म्हणून? ना ते तेंच्यांनी कोणी सांगलें न्हू, डब्ल्यूगाचे कोण वर्कर येताले पण ते तेंच्यांनी आमकां पळयत केलें अशें फाटल्यान हें जालां तुमच्या फाटल्यान उजो पेट्टा तेणी सांगलें. आमकां काय खबर, आमी फुडल्यान आसले आनी आमकां चेड्या सुद्दां हांगा आमकां खबर ना चेड्या व्हडल्या चेड्या कितें जालां पळय तें. तो त्या खातीर मागीर कोणी हें केन्ना उरलें तांकां मागीर जाय जाल्यार मागीर सगळें धांवून येयलें भावाचे भुरगीं आसा तेंच्यांनी कोणी पालयलें ना. राती ह्या मनोरमचारी बाबाची 3 सुमार खंय उजो पेटलो आनी तांकां ती सूज न्हिदलेली आसली आनी तांकां कांयच खबर ना. तो हे हांगा कोण तरी ट्युरिस्ट वयताले तेंच्यांनी पळयलें आनी तेंच्यांनी येवन तांकां उठयलें की हांगा उजो पेट्टा म्हणून. तेंच्यांनी सगळे तेंच्या फॅमिलीन खूब प्रयत्न करून उजो लागीं हाडलो आनी मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन करून फायर ब्रिगेडूय येयली आनी तेंच्यांनी मागीर सगळे हें केलें, पालयलो उजो. आनी तेजें खूब लुकसाण जाल्लें आहा की भितर तेजी मोटरसायकल आसली, तशेंच तेजें वॉशिंग मशीन आसलें, तशेंच तेजें बाकीचें सामान आसलें काम करता तो 4 जाण आहा. ते कामाचे अवजारां आसलीं ती तेजी गेली. हांगा एक स्कूटर भायर एक स्कूटर आसली ती जवळी, टाकी तेची गेली. अशें ताका खूब लुकसाण जाल्लें आहा. तेन्ना हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की ताका आहा तें लुकसाण भरपाई दिवची म्हणून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता निमतान महाराष्ट्रांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्या भाविकांची पदयात्रा सुरू जाल्या.
700 परस चड भावीक आयतारा दिवचले पावले. दिवचले आवर लेडी ऑफ ग्रेस इंग्रजेत प्रार्थना केली. सेंट फ्रान्सिस झेवियराचे फाल्यां फेस्त. ह्या वर्सा आजरा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतल्यान 700 परस चड भावीक फेस्ता खातीर पोरण्या गोंयांत चलत येवपाक लागल्यात. काल ह्या सगळ्या भाविकांनी दिवचलच्या आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चीन सायबिणीचे बेसाव घेतले. दिवचले रावन भाविकांनी आपल्या प्रवासाविशीं आपलो अणभव सांगलो. एकोणीसशे 81 साली स्वामी प्रभुदर फादर असे ग्रहस्थ आपल्या आईने केला होता नवस की मुलगा झाला तर मी या देवाला आणून गोव्याला भेटवीन. ते नवस त्यांनी फेडले नव्हते. ते लहानाचे मोठे झाले, नंतर फादर झाले आणि फादर होऊन आजरा गडिंग्लज पॅरिसला आले. आणि त्या पॅरिसला पहिलं त्यांनी काय केलं असेल तर नवस फेडायला मी चालत जाणार. 7 लोक घेऊन 1980 साली ते चालत ओल्ड गोव्याला आले आणि हे 7 जण 7ही बिमारी होती त्यांना. ओल्ड गोव्याला पोचले आणि त्यांनी परवानगी मागितली की ज्या ठिकाणी शरीर आहे त्या शरीराच्या पायाजवळ त्यांनी आभाराचा नवस फेडला आणि त्याच्यात मी होतो. आणि हा नवस 11 दिवस जाणं येणं त्याच्यामध्ये जात होतं आणि हे अंतर 220 किलोमीटर होते. त्यामुळे मी दुसऱ्या वर्षापासून त्यांच्यामध्ये सहभागी झालो आणि ती पदयात्रा आजपर्यंत चालू आहे. झेवियर फर्नांडिस, प्रिन्सिपल ॲट खोपरी. Actually, we only started in 1978 the pilgrimage to our own land, Francis Xavier. And now we are coming I am coming from Isarkanji. I am leading the group, inter-religious group of Belewadi. In that Muslims are there, Hindus are there, Christians are there, all of us we are walking. Now this is our 6th day. We are tired, but tiredness goes away when we are praying. Many people meet us, they are cooperate us, they are welcoming us. And we all are happy. Many are coming from even Pune, but they are coming by Pune, from Pune to Gadinglaz by bus, and from Gadinglaz they join us. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. फेंगल चक्रीवादळाचो परिणाम दर्यादेगेर जाणवता. सप्तकाचे शेवटा सावन कुपा दाटिल्ल्यान केन्नाय पावस पडूं येता. बुधवार मेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय नाशिल्ल्यान दर्यादेगे खातीर हवामानाचो अलर्ट ना, पूण कांय वाठारांनी थोडो भोव पावस पडूं येता. मंगळारा मळबांत कुपा दाटपाची आसात. पावसाचो अदमास सोडल्यार आर्द्रताय वाडटली असो अदमास आसा. हाचो थेट परिणाम तापमानाचेर जावं येता. तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. चक्रीवादळ दुबळे जाय मेरेन उष्ण दमट हवामानाची स्थिती चालूच उरतली. देखून पावसाक आणि उष्ण हवामानाक तयार रावचे पडटले. 3 आणि 4 डिसेंबराक पावसाची शक्यताय. मळबान दाटतली कुपा. मंगळारचे तापमान 33 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस. गोंय दर्यादेगे कुशीक बोट धन्यांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तर ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलोत करा आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.